केपें वाठारांतल्यो सगळ्यो मुळाव्यो शाळा 6 म्हयन्यां भितर दुरुस्त करतलो म्हूण केपेंचे आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी उतर दिलां। गोमंतक टीव्हीन काजूवाडा पाडी वाठारांतल्या शाळांची वायट स्थिती लोकांमुखार दवरिल्ली। ताची दखल घेवन आमदार एल्टन डिकोस्टान खुद्द शाळांच्या स्थितीची पळोवणी केली। ह्या वेळार तांणी भुरगीं तशेंच पालक आपल्या भुरग्यांचो जीव मुठींत दवरून तांकां शाळेंत धाडटात म्हूण दिलगिरी व्यक्त केली आनी ही समस्या बेगींतल्या बेगीन सुटावी जातली म्हूण आमदारान ह्या वेळार उतर दिलें। खरेंच हांवूय ते विजीट केला स्कुलाक हांवें चोयलां बट फाटल्यान की पयलीं कितें जालां तेजेर हांव उलोवपाक शकना बट डेफिनेटली ते स्कुलाक स्टेट ना भुरग्यांक वचोन शिकपाचें बट तरी पासून आमगेलो सादो लोक तरी पासून वचोन बसून शिकयता आनी मागीर बाय रिस्क घेवन त्या भुरग्यांक धाडटा बट हें जावपा जायना जेन्ना आमगेले भुरगे बाकीचे भुरगे बरे स्कुलांक बरी फेसिलिटी घेतात तेचे भशेन म्हाका दिसता ग्रामीण भागांतले हे लोक भुरग्यांक बरें शिकोवप एड्युकेशन मेळपा जाय जेन्ना सरकार बरो वस्तू गोंयांत हाडपाक शकता हाडपाचें प्रयत्न चालू आहे इन बेजीक एड्युकेशन हें जावपा जाय आनी म्हाका दिसता एक फेसिलिटी मेळपा जाय सो म्हगेलो प्रयत्न आसलो विदीन नेक्स्ट 6 months हे प्रोसेस सगळे गव्हर्मेंट स्कुलांचे प्रायमरी आनी सेकंडरी प्रायमरी आनी आमगेले हायस्कुलांचे प्रोसेस स्टार्ट आनी टेंडर्स आनी काम कमिश करप।